गोय लोकसेवा आयोगावतीन विविध खात्यात 24 पदांची भरती ते खातीर आयोगावतीन जाहिरात प्रसिद्ध केल्या। ह्या पदा खातीर आयोगाच्या संकेतस्थळार ऑनलाईन पद्धतीन अर्ज करचे पडटले। 24 पदांतल्यान 19 सुवातींचेर थेट जाल्यार 5 सुवातींचेर बदली प्रति नेमणूक वरवीं भरती करतले। थेट पद्धतीन भरती जावपी 19 पदां खातीर अर्ज करपाची निमाणी तारीख 24 मे जाल्यार बदली प्रति नेमणुकीच्या 5 पदां खातीर अर्ज करपाची निमाणी तारीख 24 जून आसा। गोय वैजकी महाविद्यालयात सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून 5 पदांचेर बदली प्रति नेमणुका वरवीं भरती करतले। मानसोपचार आणि मानवी वर्तन संस्थेत 2 मानसशास्त्रज्ञांची थेट पद्धतीन भरती जातली। तसेच भलायकी संचालनालयात 2, आर्किटेक्चर महाविद्यालयात 1, अभियांत्रिकी महाविद्यालयात 10, सरकारी तंत्रनिकेतनात 1, महिला आणि बाल कल्याण खात्यात 2 आणि उच्च शिक्षण खात्यात एका जागेचेर थेट पद्धतीन भरती जातली। अर्ज केल्ल्या व्यक्तींची आयोगावतीन मुलाखत घेतले। अ गटातल्या पदां खातीर कोंकणीचे गिन्यान गरजेचे।